हॅलो त्याला काय चालू नमस्कार. मुरगाव नागरिक शिगमोत्सव समिती 2026 आमचे अध्यक्ष आमचे लोकप्रिय आमदार दाजी साळकर यांच्या अध्यक्षे सकल आम्ही हो शिगमोत्सव साजरो केला. जाल्यार आयज आमी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स आपयला, पत्रकार परिशद, की सगळ्यान पयलीं तुमकां मिडियाक, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी सगळे प्रेसांक धन्यवाद म्हणटा. आयज हांगासर आमी आमची एक्झिक्युटीव कमिटी बसला आनी हांगासर आमी जजीस येयल्ले, तेंच्यांनी प्रायजीस सगळे मार्क्स घालून दिल्लेले आहा. ते सविस्तरपणे आमचे सेक्रेटरी कोणाक खंयचे प्रायज मेळ्ळा ते सांगतले. जाल्यार ह्या पत्रकार परिशदाक, प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं उपस्थित आहा आमचे कोऑर्डिनेटर, ग्रेट कोऑर्डिनेटर उमेश साळगांवकर बाब, तशेंच आमचे सेक्रेटरी सचिव प्रभाकर मुळीक, ट्रेजरर दामू लोटलेकर, व्हायस प्रेसिडेंट संतोष केरकर, वामन चोडणकर, दामू कोचरेकर, आमचे जॉइंट ट्रेजरर प्रशांत लोटलीकर, व्हायस प्रेसिडेंट नंदू देसाय आणि व्हायस प्रेसिडेंट लवू नार्वेकर. जाल्यार आमी सदांच म्हणटा उत्सवान उत्सव म्हटल्यार शिगमोत्सव. शिगमोत्सव म्हटल्यार आमची शान, संस्कृती, आमची परंपरा आणि आमचे वैभव दर्शवणारो असो एक अभिमान हो आमचो. जाल्यार आमी ह्या वर्सा शिगमोत्सव साजरो केलो. सुरवातीक आमी गुलाल आमच्या दामबाबाक लावन सुरवात करता, तेच्या नंतर म्युन्सिपालिटी समोर कार्यक्रम करता आणि मागीर आमी आमचो 15 तारखेक ह्या वर्सा चित्ररथ आणि रोमटामेट स्पर्धा जाली. सरकारान काही डायरेक्शन दिल्लेले, ते डायरेक्शन आमी मानून आमी 5 सुमार आमचे इनॉग्रेशन जाले. तरी पण म्हाका दिसता ह्या वर्सा आमच्या शिगमोत्सवाक सगळ्यांत चड अशे रोमटामेळ ह्या इतके केन्ना येवंक नासले. ह्या वर्सा आमकां चित्ररथ 18 चित्ररथ येयले टोटल आणि 15 रोमटामेळ. फोक डान्स 7 फोक डान्सांनी भाग घेतलो आणि फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनान ज्युनियर कॅटेगरीन 45 आणि सिनियरान 15, म्हळ्यार टोटल 60. तुमकां खबर आहा रोमटामेळाक आमी प्रदर्शन करपाक 20 मिनटां दिता, 20 मिनटांची ती अर्देवर वयता. 15 म्हटल्यार 7.5 वरां गेली. अशीच मागीर फोक डान्स आणि हे ते धरून 2-3 वरांची सकाळची सहज जातात. जाल्यार आमच्या सरकारा कडेन निवेदन आहे आनी न्यान फुडें ही शिगमोत्सवाक तुमी रेस्ट्रिक्शन घालनाका. रेस्ट्रिक्शन ना घातलेले बरें, कित्याक ते जाताच आणि सगळे जाण जे भाग घेता रोमटामेळाक ते एकदम प्रायजाक लागून आणि एका अशें न्हू, एक संस्कृती आणि परंपरा जी टिकून दवरला. गांवांनी पयला आमच्या मामाच्या गांवांत फोंडा पिंडा वळवयच्या सायडीन हांगा दुर्बाट बिरबाट खंय आहा ते लोक सांगतात चला चला आवय बापूय त्यांचे भाग घेया म्हणून सांगतात. जाल्यार ह्या वर्सा सुरळीतपणे जाले, कसले विघ्न न येता. आमचे अध्यक्ष दाजी साळकराच्या नेतृत्वा सकल काही मदींचो एक वाद जालो, तो एकटे कोणें उलयल्लो कितें तरी, ताणें माफी मागली दुसऱ्या दिसा की हे चलत वयता शिगमोत्सवाक म्हणून. पूण शिगमोत्सवाचे हांव तुका सांगता, रोमटामेळ आमी सकाळी 6 पर्यंत आसलेले. सकाळी 6 पर्यंत आमी आसलेले. जाल्यार 5 सुमार तांकां जी एनर्जी, जोश आहा ते रोमटामेळान तेंच्यांनी जे प्रदर्शन दाखयले, जे वॉकिंगाक वयताले लोक सकाळचे, ते रावन सकाळी 300 लोक आसले आनी 300 लोकांनी तरी तांकां ताळयो मारला. सेकंड लास्ट काय लास्ट रोमटामेळ प्रदर्शन. जाल्यार ह्यो आमची परंपरा आमी जपून दवरता आनी आमी हो शिगमोत्सव एकदम आनंदान आनी उमेदीन करता. आमची कमिटी हांगा एक्झिक्युटीव कमिटी येयल्ली आहा, तशेंच आमच्या वांगडा युवा वर्ग जोडलेला ह्या वर्सासून. तेंची हांव नांवां घेयना. तांकांय आमी सांगला फुडें तुमी शिगमोत्सव हो बऱ्या प्रमाणे साथ दिवन आमकां आमच्या बरोबर चलोवपाचो. ते सकाळी 6 पर्यंत आसलेले. डायबिटीज, प्रेशर हांवें पयलीं सांगला खूब जाणांक आहा, तेजी पर्वा न करताय रावले आनी ना रावले म्हणून तशें कांय ना. सगळ्यांनी आपल्या हेल्थ हे चिंतपाक जाय. सगळे पाठिंबो आसता सगळ्यांचो. जशें की आमचे सिनियर वामन बाब, आमचो उमेश साळगांवकर, हो मुळीकूय सिनियर मोस्ट, दामू लोटलीकर दाजीचो खंतो समर्थक, लवू नार्वेकर न्यू वाड्या सारको पॉप्युलर, कोण वळखना असो ना ताका, नंदू देसाय के, प्रशांत लोटलीकर, संतोष केरकर आणि दामू कोचरेकर, हे तुम्ही सगळे नावाजलेले लोक. हे सगळे राजकीय क्षेत्रांत आमचे सप्ताक जावं, लक्ष्मी उत्सव जावं, हे सदांच फुडाकार आसता आणि समाज सेवा करपाची तांकां तळमळ उमेदीन आसता. वामन बाबूय बऱ्यापैकी कार्यक्रम करता, नाना बाबाचे भजन स्पर्धा, ती मंदाताईच्या हितून, आणि हे कसले ना कसले संस्थेशी जुळलेले आहा. जाल्यार हांव आनी चड वगत उलयना. जाल्यार प्रायस स्ट्रक्चर आमचो असो आसलेलो, तो वाचून दाखयतलो की रोमटामेळाक आमचे 75,000 फर्स्ट प्रायज आहा, सेकंड प्रायज 65,000 आणि थर्ड प्रायज 50,000, फोर्थ प्रायज 45,000 आणि फिफ्थ प्रायज 40,000 आणि कॉन्सोलेशन प्रायज आहा परत 5. फर्स्ट प्राइज 35, सेकंड 30, थर्ड 25, 20,000 आणि 15,000 अशी परत 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आहा चित्ररथाक.
आणि पार्टिसिपंट 8 जाणांक प्रत्येकी 10,000 असे प्राइज आहा. हे जाले चित्ररथाचे. रोमटा मेळाकूय परत तशीच प्राइज आहा. रोमटा मेळाक 15 जाणांनी भाग घेतलेलो. तितून 75,000 पहिले प्राइज जावन आसा. सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 40,000, फोर्थ 30,000 आणि फिफ्थ प्राइज 20,000. परत कॉन्सोलेशन प्राइज आहा 15,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 10,000 हे रोमटा मेळाक. थर्ड प्राइज 10,000, फोर्थ प्राइज 10 आणि फिफ्थ प्राइज 10. आणि परत कॉन्सोलेशनूय प्राइजीस आहा एक 5 जाणांक. हे सगळे टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन कलेक्ट करपाचे. आमी आयज हांगासर तुमकां नंबर नांव बीन सांगतले आमचे सेक्रेटरी. फोक डान्साकूय तशेंच प्राइज आहा. फर्स्ट प्राइज 25,000, सेकंड प्राइज 20,000, थर्ड प्राइज 15,000, फोर्थ प्राइज 10,000 आणि फिफ्थ प्राइज 8,000. मागीर पार्टिसिपंट मानधन 4-4 हजाराचे आहा एक 2 जाणांक. 2-3 जाण कितें जाल्ले ते. त्याच प्रमाणे आमचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आहा. तांकां फर्स्ट प्राइज 10,000, सेकंड 7,500 रुपया, थर्ड प्राइज 5,000, फोर्थ प्राइज 4,000 आणि फिफ्थ प्राइज 3,000. आणि बाकी जितके जाणांनी भाग घेतलेलो तांकां प्रत्येकी 2,000 अशें मानधन आसा. जाल्यार हो 10 जाणांक फर्स्ट 10 जाणांक 2,000. आता हे प्राइजाक कोणाक फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा, कोणाक सेकंड प्राइज मेळ्ळा जाल्यार ते टुरिझम डिपार्टमेंटांनी मार्क्स कशे घालून ज्युनियर सिनियर दोगांक. जाल्यार आमचे सेक्रेटरी प्रभाकर मुळीक यांच्यानी खूप मेहनत करून हो शिगमोत्सव सफल करपाक प्रयत्न केला. जाल्यार ते सविस्तरपणे तुमकां फर्स्ट प्राइज रोमटा मेळ, चित्ररथ, सेकंड प्राइजीस आहा ते व्यवस्थितपणे सांगतले. गुड मॉर्निंग. तर चेकारान सांगल्याप्रमाणे तुमकां आता चित्ररथ, रोमटा मेळ, फोक डान्स तशेंच वेशभूषा स्पर्धाचे तुमकां कोण कोण जाले तें सांग. चित्ररथ पहिले प्राइज जावन गेल्ले आसा महालक्ष्मी नागरीक शिगमोत्सव समिती बांदोडा. दुसरे प्राइज जावन गेल्ले आहा त्रिवेणी कला संघ दुर्बाट फोंडा. थर्ड प्राइज जाल्ले आहा श्री देव नाडेश्वर कल्चरल क्लब नेहरू. चौथे प्राइज दर साकर स्टार मार्शेल. आणि 5वे प्राइज देवतेवाडा युवक मंडळ कुडचोरे. त्याच्यावर कन्सोलेशन प्राइज जावन जाल्ले आहा श्री बालगोपाल कला संस्कृती किंमल, श्री कृष्णा हौशी मंडळ मारगांव, हनुमान युवक संघ वास्को, देव राष्ट्रोळी कला मंडळ गिरी आणि महारुद्र युवक संघ वास्को. तसेच मानधन श्री काजरेश्वर मंडळ कुचेलिंग, रासा युथ असोसिएशन लोटलिंग, राखणेश्वर युवक संघ, शिवराम युवक मंडळ सांगे, रवळनाथ राष्ट्रोळी सातेरी अल्डोना, तालिगांव युथ, शिवंबा कला मंडळ फोंडा आणि दत्तात्रय युवक संघ. हे झाले चित्ररथ. त्याच्यानंतर रोमटा मेळ. रोमटा मेळ पहिले प्राइज जावन गेल्ले आसा श्री मंडलेश्वर मनगुरू शिगमोत्सव शिरोडा. सेकंड प्राइज सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय. थर्ड प्राइज खांडेपार शिगमोत्सव समिती फोंडा. फोर्थ प्राइज श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती मडकय. फिफ्थ प्राइज अवेडेकर शिगमोत्सव बोरी. कन्सुलेशन फर्स्ट श्री टोणेकर शिगमोत्सव समिती साखळी. दुसरे हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव दिवाडी. तिसरे स्वर साई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा. चौथे डोंगरी शिगमोत्सव मंडळ डोंगरी. आणि 5वे कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती. तसेच मानधन जावन गेल्ले आसा श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह संस्थान साखळे, चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ केपें, श्री शक्ती, श्रीराम विश्वकर्मा शिगमोत्सव समिती वास्को आणि मुरगांव शिगमोत्सव समिती. फोक डान्स पहिले प्राइज जावन गेल्ले आसा सावय वेरेचो सकाळी. सेकंड प्राइज शांतादुर्गा शिव रागिणी कला संघ. थर्ड प्राइज विजया कला मंडळ कुर्टी. फोर्थ प्राइज टिटो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब. आणि 5वे प्राइज ओम नमः शिवाय कला मंडळ फोंडा. मानधन जावन गेल्ले आहा श्री परशुराम क्रीडा संघ आणि श्री वेताळ सांस्कृतिक संघ. हे फोक डान्साचे.
आता फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर फर्स्ट सिनियर सिनियर पहिले प्राइज पार्थ पी वांगणकर साखळी, सेकंड प्राइज लुईस पी डिकॉस्टा सावर्डे, थर्ड प्राइज धनंजय डी नाईक धुळापी, फोर्थ प्राइज मदन एम तारी वाळवय आणि फिफ्थ प्राइज तानिशी व्ही वेरेंकर रायबंदर. तसेच मानधन जावन गेल्ले आहा जीविका सुनील नाईक पणजे, निखिल एम पालेकर कासावलीम, योगराज गवणकर शेल्डे, रामा डी खंडेपारकर खंडेपार, शिवा नाईक कुर्टी, रुद्रज डी नाईक मारगाव, विशाल नाईक डोंगरी, सिद्धेश श्याम मराठे नावेली, पूजा प्रवीण गावडे मारदोळ आणि सिद्धी फळदेसाई बाळी. त्याच्यानंतर ज्युनियर वेशभूषा पहिले प्राइज जाऊन गेले असा आराध्या बी कदम ताळीगाव, सेकंड श्रेयन पी उदयकर कुंकळी, थर्ड शिवम सुहास सुळी दाबाळ, फोर्थ रियांश आर सोनुर्लेकर आणि फिफ्थ पृथ्वी एस नाईक फोंडा. मानधन अश्वमेध एस नाईक वास्को, अनैशा डी परब तोरशे, मयुरी निलेश कोरगावकर वास्को, स्पृहा तळवणकर वास्को, चारवी एम टी मसूरकर पणजी, सोजस विष्णू मेस्ता उपासनगर, अन्वी अनिल केली हेडलाईन सडा, दर्श कपिल शिरोडकर कोर्तालीन, ओजस मिलिंद आंबेकर ड्रायव्हर हिल आणि रेन रोहित कोटकर वास्को. हे ज्युनियराचे झालं. हे या पद्धतीने सगळी प्राइस त्यांच्यानी सविस्तरपणे सांगलेली असा त्याचे प्राइस आणि नावां वाचून प्रत्येकाक मानधनाची नावां वाचला. फोक डान्स सिनियर ज्युनियर रोमटामेळ चित्ररथ जितक्यो स्पर्धा जाल्यो ते जजीस आमचे हाडलेले प्रत्येक एका वेगवेगळे जजीस आसलेले त्यांच्यानी मार्क्स दिवन गेला. ही प्राइजीस आम्ही नंबर दितले ती रिसीट दितले. ती रिसीट व्हरून थंय दाखोवपाचें आणि तुमचो अमावंट कितें आहा तो थंय कलेक्ट करपाचो टुरिझम डिपार्टमेंट. खंय ते आमी तुमकां सविस्तरपणे ते आरटीजीएस म्हणल्यार ते दिता ते आरटीजीएस तांकां जाय दिसता व्हरून न्हू तो ते मागीर थंयसर दितले. आमच्या शिगमोत्सव कमिटी कडेन कोणाक हांगासर आमी पयशे ते तेंचे कडेन आसता आनी तेच आरटीजीएस करता. ते फुडले कितें आहा ते कॉन्टॅक्ट तांकां करपाचे. तांकां कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचे खबर आहा? तारी टुरिझम डिपार्टमेंटाचो तारी म्हणून आहा टुरिझम डिपार्टमेंट. जाल्यार हे आमी प्राइस स्ट्रक्चर प्राइजीस कोणाक मेळ्ळा ते सांगलेले. आतां हांव विनंती करता की आमचे ट्रेजरर त्यांनी सगळे व्यवहार सांबाळला त्यांच्यानी आभार प्रदर्शन करचे. दामोदर लोटलीकर. पहिले सुवातेर जे सगळ्यांक जे कोण कोण जिखल्या सगळे कॅटेगरीन ते रोमटामेळ आसूं फोक डान्स आसूं ज्युनियर कॅटेगरीन आमचे फॅन्सी ड्रेस आसूं न्ही नाल्यार चित्ररथ आसूं न्ही सगळ्यांक अभिनंदन करता. तशेंच आज जे प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी हांगा हजर जाली त्यांचे हांव आभार मानता. तशेंच तुमी मिडिया आज हे हांगासर टायमाचेर प्रेस कॉन्फरन्साक पावले म्हणून तुमचे आभार मानता. आणि आयचो कॉन्फरन्स सोंपलो अशें जाहीर करता. जाहीर केलं